नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बोरबामणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. लाल किल्ल्या लागीं मोटारीत जालो स्फोट, 13 जाणांक मरण, 30 जाण जखमी. दिल्ली, मुंबय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आनी गोंयांत हाय अलर्ट जारी. सांकवाळे जुवारीनगर 2 गटां मदीं झगडी, फातर आनी मेटल पायपान एकमेकांचेर केलो हल्लो, 4 जाण जखमी. वेर्णा पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद. मोल्या हॉटेलांत जाली चोरी, छप्पराचे नळे काडून चोर सरले भितर. गल्ल्यांतले रोख रक्कमाचेर हात केलो साफ, पुलिसांनी केलो पंचनामो, फुडलो तपास चालू. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजान कोणाची नांवां घेतल्यात जाल्यार तांकांय आफोवन हाडून करतले चवकशी, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. सोमारा दिवचल पुलिशेन केली वरभर चवकशी. जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजाचेर आपल्याक ना विश्वास. स्वताक वांटोवपा खातीर पुजा घेता दुसऱ्यांची नांवां. फोंड्याच्या जॉब स्कॅम प्रकरणाची करूंक ना योग्य चवकशी, सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार. फिडे वर्ल्ड कपाक लागून नय इफ्फीच्या डायरेक्टरांच्या सुचोवणे प्रमाण मेकळे सुवातेचेर जाता इफ्फीचें उक्तावण सुवाळ्यात सिनेमांचेर उजवाड घालपी फ्लोटांची जातली परेड, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आनी आतां खबरो विस्तारांत. दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागसार एका धांवत्या मोटारीत स्फोट जालो. ह्या स्फोटात 13 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 30 जाण जखमी जाले. ह्या स्फोटाचें कारण स्पश्ट जावंक ना. दिल्ली सयत मुंबय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आनी गोंयांत हाय अलर्ट जारी केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा सांजवेळा लाल किल्लो मेट्रो स्टेशनाच्या गेट क्रमांक 1 च्या पार्किंगात पार्क केल्ले इको मोटारीत स्फोट जालो. उजो इतलो बेगीन पातळ्ळो की लागसार उबी आशिल्ल्यो 8 मोटारी, 12 दुचाकी आनी 3 रिक्षा लासून गोबर जाल्यो. हातूंत 13 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 30 जाण जखमी जाले. स्फोटाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. हे घडणुके उपरांत दिल्ली, मुंबय, उत्तर प्रदेश आनी हरियाणात हाय अलर्ट जारी केला. संवेदनशील वाठारात पुलिसांची गस्त आनी तपासणी वाडोवपाचे आदेश दिल्यात. ह्या स्फोटात मरण आयिल्ल्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आर्गां ओंपल्या. तशेंच जखमी जाल्ले बेगीन बरे जातले अशी अपेक्षा उक्तायल्या. दिल्लीत जाल्ले स्फोटाच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय हाय अलर्ट जारी केला. सगळ्या अतिसंवेदनशील वाठारांनी पुलीस तैनात करपा खातीर पुलिसांक बिनतारी संदेश जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांकवाळे जुवारी नगरांतल्या येल्ला लिंगेश्वर मठा लागसार 2 गटां मदीं झगडी जाली. दोनूय गटाच्या लोकांनी एकमेकांचेर फातर आनी मेटलाच्या पायपान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत गुरुसंगप्पा चलवाडी, शिवकुमार उर्फ भंडारी, शंकर गौडा सल्लोगडी आनी प्रकाश सल्लोगडी हे 4 जाण जखमी जाले. जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केला. मोल्या सोमारा मध्यान रात्री हॉटेलात चोरी जाली. छप्पराचे नळे काडून चोर भितर सरलो. हॉटेलांत आशिल्लो गल्लो फोडून भितरली रोख रक्कम फारयली. मंगळारा सकाळी जेन्ना हॉटेलाचो धनी हॉटेलांत आयलो तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. हॉटेल धनियान ह्या विशीं पुलिशेक कळीत केले उपरांत ताणें ह्या प्रकरणाचो पंचनामो करून तपास चालू केलो. मजगतीं कुळे रेल्वे स्टेशना लागीं आशिल्ल्यान कोणूय येता आनी भाड्याच्या कुडीत रावता आनी अश्यो चोरयो करतात तेन्ना लोकांनी भाड्यान दवरच्या पयलीं तांची टॅनंट व्हेरिफिकेशन करचें अशें आवाहन थळावो सरपंच सुहास गांवकारान केला. इधर से पैसा लेके गया। कितना पैसा था 4000। और कुछ कुछ नहीं। कितने बजे बंद किया था तुम? 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे बंद किया, बाद में चालू कौन चोरी किया? हाँ तुम रहता है ना इधर? नहीं जाने था, रूम पे जाता है ना।
अशें आयकयता की आज मोल्या एक दुकान फोडलें की जे हॉटेल आसलें ते हॉटेलान चोरी जावन अशें कितें काय कळना कित्याक हांगा तो कोण जो कामाक आसा पळय भुरगो तो जो चलयता हें हॉटेल तो भुरगो एक 1.5-2 म्हणल्यार आसलो. तेच्या उपरांत तेजे नळे फोडलेले आसा, तेंच्यान सकयल देंवन तेजे कमीत कमी 3,000 कितें कॅश व्हेल्ले आसा. 4,000 कितें अशें 4,000 कितें म्हणटा तो कॅश व्हेल्ले आसा भितरल्यान. तशेंच तो दुसऱ्या सायडीच्या हांगच्यान देंवन दुसऱ्या हॉटेलांनी देवलो सायडीक आसा थंय. सो हेजेर कितें जालां की मायग्रंट जे आसा, मायग्रंट म्हटल्यार जे कोणूय येवपाक लागले हांगा जे येवन मोल्या कुळ्या कित्याक कुळ्या रेल्वे स्टेशन लागीं असल्या कारणान तांकां इजी एक्सेस जाल्लो आसा. कोणूय येता आनी डायरेक्ट हांगा एक 1,500-2,000 डायरेक्ट रूम घेता आनी रावपाक लागता. आनी तेच्या उपरांत कितें कमीत कमी 4-5 जाण ते मागीर कोणाक कोणाक आपयत आसता. सो हांव सगळे जे आमचे कोण लोक जे रूम भाड्यान दिता तेंच्या कडेन मागता किंवा कोणाकूय कामाक दवरता तेंच्या कडेन मागता की टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें. कोण फस्टूच दीस येता, पयल्याच दिसा येता तेजे बाबा टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें हें मागता हांव. आनी पुलिसांनी तेंचेर मातशी कार्यावळी चालू दवरची. आमी एका हॉटेलार आसा ज्या हॉटेलाचेर हांगा चोरी जाल्ली आसा की तुमी फाटल्यान पळयता की म्हाज्या फाटल्यान जे कौल आसा ती वयर काडून वयर चडोवन हांगा देंवल्ले आसा भितर आनी तेंची ड्रॉवर फोडून ड्रॉवरांतले 4,000 रुपया रोख घेवन गेल्ले आसा. आनी जे हे वयल्यान पळयल्या अशी परिस्थिती आसा की नळे काडले आनी परत आसले तशें नळे लायले पूण ते सारके जावना. पूण हितून कोणी बारीक भुरगो कोणी इनवॉल्व आसूं शकता. हे ल्हान भुरगे जे हांगा मोठ्या प्रमाणात बिगर गोमंतक जे भुरगे आसा आनी खंयच हांगा तेंचे रजिस्ट्रेशन खंयच जालें ना. पुलीस व्हेरिफिकेशन बी तेंची फॉर्म जालें ना. मोठ्या प्रमाणात हांगा बिहारी लोक येता, व्हेरिफिकेशन पुलीस करपाक कमी पडटा अशें म्हणणें आसा. कारण व्हेरिफिकेशन जालें जाल्यार कळटालें कोणा लोकांची भाटान जे कोण रावता आनी खंय रावता. कुळ्या मोल्या पंचायतीन क्षेत्रांत भरपूर अशे बिगर गोमंतकी येता, तेंची सगळ्यांचे व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी करपाची गरज आसा. तेन्ना हे जे कोण भितर इनवॉल्व आसा ते ल्हान भुरगे आसतले अशें सरपंच हांगा सांगलेलें आसा. आनी हेजेर आमी खोर इन्व्हेस्टिगेशन करतले, आमी स्वताच्यान भोंवतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. पुलिसांनी हेची दखल घेवची आनी हे चोराचो बेगीन जाता तितलो बेगीन उलगडा लावचो अशें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ केळकर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजा नायकान दिल्ल्या स्टेटमेंटाचो अहवाल मागून घेतलो. तेणें कोणाची नांवां घेतली आसा जाल्यार तांकां आफोवन हाडून तांची चवकशी करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. दुसरे वटेन पुजान दिल्लो स्टेटमेंट आनी एग्जामीन करून आमी पळयता म्हणून उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्तान सांगला. गुन्यांव फाट्यान केल्ले चवकशे उपरांत सोमारा दिवचल पुलिशेन सुमार 1.5 वर पुजाची चवकशी केली. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजा नायकान शुक्रारा केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयभर बोवाळ पडलो. हे फाटभुंयेर गुन्यांव फाट्यान तिची चवकशी केल्या. हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता पुजाचे चवकशेचो अहवाल मागयला खंय. तिणें कोणाचें नांव घेतलें आसत जाल्यार तांकांय आफोवन चवकशी करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. जाल्यार पुजान दिल्ल्या स्टेटमेंटाचें एक्झामिनींग सुरू आशिल्ल्याचें उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता सांगता. कोणाची नांवां दिल्या कितें दिल्या म्हणजे पुलीस टीम तांचे इन्व्हेस्टिगेशन करतले. लेट देम दे आर व्हेरीफायिंग इट फर्स्ट. तर तांकां आसत जाल्यार तांकां कोणा आहा ते इन्क्वायरी खातीर आपयतले. म्हाका पयल्यान पयली रिपोर्ट घेवन ये. कालूच दिल्या पयली रिपोर्ट घेतली. अभी हम देख रहे हैं उसको एग्जामिन करते हैं उसको उसका स्टेटमेंट लिया उसको एग्जामिन करते हैं. इतले मजगतीं सोमारा दिवचल पुलिशेनूय पुजा नायकाची सुमार 1.5 वर चवकशी केली. ह्या प्रकरणात पुजान कोणाचें नांव बीन घेतलें काय ना तें कळपाक मार्ग ना. पुजा कितें उलयत बीन म्हूण पत्रकार सुमार 1.5 वर भर पुलीस स्टेशना भायर उबे आशिल्ले. पूण दिवचल पुलिसांनी तिका फाटल्या दारांतल्यान भायर काडली. ताका लागून पुजा नायक कितें उलयत बीन म्हूण पुलिसांक भंय पडला काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. गुन्यांव फाट्यान चवकशे उपरांत तिका फाटल्या दारांतल्यान भायर काडिल्ली. उपरांत आयज दिवचल पुलिशेनूय तेंच केलें. चवकशे उपरांत तिका फुडल्या दारांतल्यान भायर काडचे बदला पुलिसांनी तिका फाटल्या दारांतल्यान भायर काडली. फाटल्या वर्सा गोंयभर गाजिल्ल्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मेन आरोपी आशिल्ल्या पुजा नायक हिची सोमारा दिवचल पुलिशेन चवकशी केली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुजा नायक हाणें जांचे कडल्यान पयशे घेतल्यात ते पयशे परस्पर एका मंत्र्या सयत IAS ऑफिसर आनी PWDच्या इंजिनियराक दिल्यात असो खवदळ घालपी आरोप 2 दिसां पयलीं पुजा नायक हिणें केल्लो. ह्या आरोपाच्या फाटभुंयेर पुलिशेन पुजा नायक हिची चवकशी सुरू केल्ली आसा. आयतारा क्रायम ब्रँचीन तिची चवकशी केले उपरांत सोमारा सकाळी 11 वरांचेर तिका दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडली. दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर सुमार
वरभर तिची चौकशी केली. उपरांत तिका परत व्हेली. पुजा नायक हिची चौकशी केले उपरांत ती केन्ना पुलीस स्टेशनाचेर भायर येतली ताची पत्रकार वाट पळयताले. मात पुलिशेन तिका परस्पर पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्या दारान भायर काडून पणजे व्हेल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चौकशे वेळार पुजा नायक हिणें नेमकी कितें म्हायती उघड केल्या तें कळूंक ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुजा नायक हिच्या आड ज्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या त्या पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून तिची चौकशी करतले अशें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजान केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या. मुख्यमंत्री ह्या विशीं योग्य तो निर्णय घेतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. आपल्याक पुजाचेर विश्वास ना. ह्या प्रकरणांतल्यान भायर सरपा खातीर पुजा दुसऱ्यांची नांवां घेता, दुसऱ्यांक टार्गेट करता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. मजगतीं फोंड्या जॉब स्कॅम प्रकरणांत एक शिक्षक शामील आशिल्लो त्या केशीची सारकी चौकशी जावंक नाशिल्ल्याचें मंत्री सुदीनाचें म्हणणें. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणाची पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या. मुख्यमंत्री हे विशीं योग्य तो निर्णय घेतलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. पुजा नायक स्वताक वाटोवपा खातीर दुसऱ्यांची नांवां घेता, दुसऱ्यांक टार्गेट करता आसूंये अशें सुदीनाचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात जे सामील आसात तांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें मंत्री सुदीन सांगता. आयकात. मुख्यमंत्र्यान क्रायम ब्रांची मार्फत त्याची चौकशी चालू केल्या आणि म्हाका दिसता मुख्यमंत्री योग्य निर्णय तेचेर घेतलो. जे कोण मंत्री हेतूंत इनवॉल्व आसा, IAS ऑफिसर कोण इनवॉल्व आसा किंवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटांतले कोणीय जर इनवॉल्व आसा, हांव तर म्हणत की ते लोकां बरोबर खेळटा. इनवॉल्व आसा जाल्यार आसा, कित्याक पुजा नायकाचेर म्हजो विश्वास ना. तिणें जे पयशे घेतल्या ते लोक ताजे वटल्यान त्रास जाला. सो तिका तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर कोणाची तरी नांवां घेवपाकूच जाय, कोणा तरी टार्गेट करपाकूच जाय. सो ती तशेंय करूं शकता. हो एक विशय जालो. अशें जर कोणी तातूंत इनवॉल्व आसा तांकां योग्य सामकी कोर्टान वचून योग्य तांकां परमनंट सजा दिवपाक जाय की लोकांक हेचे फुडें झजपाक जायना कोणी की हें कित्याक कितें करता. मजगतीं फोंड्यां कॅश फॉर जॉब स्कॅमात जातून एक शिक्षक सामील आशिल्लो त्या प्रकरणाची पुलिसांनी योग्य चौकशी करूं ना अशेंय मंत्री सुदीन सांगता. क्रायम ब्रांच आतां इन्व्हेस्टिगेशन करता. पोलिसूय जर सारकें इन्व्हेस्टिगेशन केलें जाल्यार पुलीस करूं शकतले. कारण हांवें एक केस पयली पुलिसेन फोंडेची सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना आनी पुलिसेन सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना. खंयची वेळार तुमचे कडेन येता. फोंडेची म्हणजे जॉब स्कॅम जॉब स्कॅमाची. आनी हांवें ती पळयल्या स्वता आनी हांवें ते पेपर वाचल्या. ती संस्था म्हाका सामकी निगडीत आसा आनी तातूंत जो टिचर आशिल्लो तो सस्पेंड जाला. आनी ह्या खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्या नंतर सारासर विचार केल्या नंतर ताका योग्य क्रायम ब्रांचीचें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या नंतर ताचेर योग्य भाश्य करप हेच योग्य अशें म्हाका दिसता. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करूं ना अशें म्हाका त्या पेपरा वयल्यान दिसलें. ते पेपर हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयलो आनी थंय म्हाका पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावना हें म्हाका टिचर आर इनवॉल्व. म्हजे कडेन लॅटर आसा एका टिचरान पयशे घेतिल्ले. कित्याक टिचर्स आर इनवॉल्व इन मेनी केसीस आनी टिचरांनी बरें शिक्षण भुरग्यांक दिवपा जाय. नाका थंय हें केल्लें आसा. आमच्या इस्कॉलांतलो एक टिचर इनवॉल्व आशिल्लो, ताका सस्पेंड केल्लो आमच्या इस्कॉलाक. आनी हें सर्वश्रूत आसा. हें कितें हांव उलोवपा आतां लागून न्हय, हें सर्वश्रूत आसा. पेपरार आयला, तुमी पयलीं ओपन केल्लें आसा. त्या खातीर ताचेर हांव चड भाश्य करना. क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीर हांव. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. फातोर्डेंतलें एक भांगराचें दुकान चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन फोडपाचो यत्न केलो, मात तांचो यत्न फसलो. उपरांत दुकान धन्यान पुलिशेक कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. काल गांवां गेल्ले आमी. काल राती 9 सुमार 8 सुमार पावले. तेन्ना कांय नासलें, बरें आसलो. पिवपा बसलो सोरो. सकाळी आतां जाम जालो म्हणून न्हिदिलो. तेन्ना सोसायटीनी चेअरमॅन आसले म्हाका सांगलो तूं दुकान पळयलो कितें जालें तें म्हणून. हांव उठलो, जाम येयलो, हांवूच जालो कितें जालें म्हणून. तसोच धांवून येयलो 8 सुमार, 8:15, 7:30, 7:30 पाटी जाल्लें. बरें आनी उक्ती जाल्लें दिसता पळय. ताजे नंतर कितें जालें तें कांय म्हणा, भितर कांय वचूं ना. ताका करूं ना, इतलोच खबर आहा. जाल्यार हांगा सोऱ्या दुकान पिता डेली
दिवूक वचता तेजेर एक्सचेंज कोण घेना सांगल्यार तो म्हाजे जेडी करता तूं होलसेल तो होलसेल दुकान सांगला तुजी दुकान तुका कितें त्रास आसा म्हणून तो म्हाका मागे दुकान आसा तुका कितें त्रास आसा ते बुकार कितें एक्सचेंज घेतले आनी मग तिमी गव्हर्मेंटाक चिंतपाचो हांव गेलो लग्नाक गेल्लो केन्ना गेल्लो लग्नाक लग्नाक गेल्लो बेस्तार आनी काल मामाल केल्या लग्न आशिल्लें आनी काल दनपार पावले तो 3 सुमार असो आनी हांगा 10 सुमार पळयलें दुकान वेवस्थीत आसा मागीर 10:30-11 पर्यंत वेवस्थीत आसा दुकान राती हय हे टायम आमी हांगा वयलो वता फर्स्ट फ्लोराचेर तेन्ना वेवस्थीत आसा दुकान काय ना नॉर्मल तेन्ना रातची मात सकाळी पर्यंत बरी सकाळी पर्यंत आमच्या चेअरमॅनान सांगलें सोसायटी चेअरमॅनान म्हाका घराणेन तूं मातशें दुकानार वचून पळयता कितें जालें तुवें पण अजून भितर सरू ना पुलीस येवन गेले पोलीस येवन इंट्रोड्यूस सगळे एनक्वायरी करून गेला स्टडी करून स्टेडियम उपलब्ध नाशिल्ल्या कारणान इफ्फीचे उक्तावण मेकळे सुवातेर करता अशें कांय ना. फाटले फावट इफ्फीच्या डायरेक्टरांनी दिल्ल्या सुचोवणे प्रमाण मेकळे सुवातेर सिनेमाच्या संदर्भातल्या फ्लोटांक घेवन इफ्फीचे उक्तावण करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच इफ्फीचो समारोप सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमातूच जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्यात सिनेमांचे दर्शन घडोवपी फ्लोट आसतले. ते भायर कोंकणी फिल्माच्या निर्मात्यांचोय एक फ्लोट आसतलो. ते भायर गोंयचे 12 फ्लोट आसतले. हे फ्लोट ना शिगम्याचे ना कार्नवालाचे. ह्या फ्लोटांच्या माध्यमांतल्यान सिनेमांचेर उजवाड घालतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ते भायर उरिल्ले 11 फ्लोट हे सिनेमा निर्मात्यांचे आसतले. 3 राज्यांनी आपले फ्लोट घालपाचे थारायिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. ऑल टुगेदर जवळपास 2-2.5 हजार लोकांक बसपाची अरेंजमेंट हे असतले and that way whole campus will convert into the entire big good international film festival inaugural venue व इव्हेंट वेन्यू थंयसरलो जातलो. आणि ते जाल्या उपरांत आमी फ्लोट धरल्या उपरांत थोड्या जाणांनी आमची प्रसिद्धी करतना शिमग्याचेच फ्लोट थंय येतले म्हणून शिमग्याचे येवचे ना आनी कार्निवलाचे येवचे ना. हे फ्लोट जे आसतले 12 फ्लोट हे गोंयचे आसा आमच्या आणि विच इज टोटली फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड. हांवें तर सांगलां की गोंयांतले फिल्म प्रोड्युसर्स फिल्म लायनीन आशिल्ल्या ह्या सगळ्या जाणांक इन्वॉल्व करून घ्या. त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन ESG कडेन कॉन्टॅक्ट करचो. कोंकणी फिल्म प्रोड्युसर्स आसा हांच्यांनी बी त्यांचो परफॉर्मन्स कोंकणी फिल्म हे दाखोवपा खातीर त्या म्हणजे लायव्ह फ्लोट जो आसा पळय ताजेर तेंचो परफॉर्मन्स जातलो ताजेर ते दाखयतले सगळे. हे जाले 12. उरलेले 11 फ्लोट जे आसा हे प्रोडक्शन हाऊजीसांचे आसात. डिफरंट प्रोडक्शन हाऊजीस आपले फ्लोट करतले. 3 स्टेटी दे आर रेडी टू शो देअर परफॉर्मन्स ऑन दीस फ्लोट हाजेर दाखयतले. अशे 26 फ्लोट्स हे थंयसर अट्रॅक्शन फिल्म इंडस्ट्रींतल्या लोकां खातीर पळोवपा खातीर आसतले. हांव समेस्त गोंयकारांक आनी जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे त्या खातीर VIP सीट्स अरेंजमेंट आसतले आनी सिटींग अरेंजमेंट आसतली. हाज्या खातीर पासीस अवेलेबल आसतले ते घेवचे आनी उरलेल्या पब्लिका खातीर हो ओपन आसतलो. कित्याक हेजे थोड्या जाणांनी हांवें आयची प्रेस कॉन्फरन्स इतक्याच खातीर घेतली की तो थोड्या जाणांक दिसोंक लागला की ते फिडे खातीर थंयसर ना. फिडेचो प्रोग्राम हो टोटली तांचो फिडे वेन्यू जो आसा आरपोरा ओके हे खंयचे रिसॉर्ट रियो रिसॉर्ट थंयसर सुरू आसा. ताजो आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो कसलोच तेका लागून ऑब्स्ट्रक्शन बीन जाला अशें कांयच ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मुरगांव बंदरात कोळसो हाताळणी वाडूंक ना. काल जाणी मिटींग घेतली तांकां खंयच्यान सपन पडले ते आपल्याक कळना. ही कोळशा खातीर मिटींग काय आनी कित्या खातीर ते कळपाक मार्ग ना. वेंचणूक लागीं पावले ताका लागून सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचो विचार बीन आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. म्हाका कित्याक पूण म्हाका कळना कोण वाडला खंयसर किंवा कोण कित्याक कोणी कांयच जावं ना. म्हणजे आसा तशेंच आसा ते कोणी खंयसर कांयच अजून म्हणजे खंयच्यान सोंपलें कोण वाडटलो म्हणून पडला जाल्यार म्हाका कळना. कारण खंयसरूच ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खंयसर बाबा नोटिफिकेशन येयलें कोण वाडयलो किंवा आसा तो अशें खंयच जावना. हांव परत एकदां सांगता म्हणजे गोंयांतलो कोळसो आसा त्या कॅपेसिटी आनी 1 टन सुद्दां वाडचो ना. जो MPT कडेन तेंची पयली पासून जी कॅपेसिटी कितें आहा पळय तीच उरतली. ही फक्त कोळशा खातीर मिटींग आनी कित्या खातीर ती म्हाका खबर ना. काय इलेक्शन सुरू जालें आतां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें म्हाका खबर. कांय म्हयन्या सावन भटकी सुणी घास मारपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्लो. ह्या फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयान भटक्या सुण्यांक लागून शेल्टर होम बांदपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशा वरवीं शेल्टर होम बांदपाक लागून सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. हांव उलयना भाशणांत म्हज्या
सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट ऑर्डर दिला ऑल ओव्हर स्टेट आणि चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केअर ऑल हीज ऑर्डर. आणि ह्याच्या पयलीं 2 महिने पयलीं आमी सांगला आमच्या वेटनरी क्लिनिका हॉस्पिटलां थंयसर तांकां सर्वे करूंक मेळटा कशें कशें कडेन ह्या खातीर आनी त्या प्रमाणे ऑलरेडी अंडर प्रोसेस जे ग्रावंडाचेर बस स्टेशनार रेल्वे स्टेशनार तेन्ना स्कुला कडेन ज्या जाग्यार आहा तांकां केअर घेत आनी स्ट्रेट अवे सांगता सेंटर. सो आतां चीफ सेक्रेटरी की सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते इम्प्लिमेंट करतले आणि आम्ही ती व्यवस्था व्यवस्थित करून करचेच पडटले आनी करूंकूच जाय. लँड आयडेंटिफाय करपाचो प्रश्न ना. आमच्या आतां हांगा कितले आहा एरिया सगळ्या ज्या जाग्यार आमी वेटनरी हॉस्पिटल्स आहा ते ऑलरेडी आहा. ते खूब एमावंट ना न्हू तो 4-5 स्पॉट दिला ते आमकां पयलीं करपाक जाय. सो ते करपाक आमचे कडेन जागो खूब आहा. आमचे कडेन आहा फोंड्या आहा हें आहा आमचें कोरवा बसता फोंड्या आहा घाटीन आहा आनी आमचे सगळीं हॉस्पिटलां आहा ती बऱ्या पैकी जाता. सो ते केअर घेवपाक आहा. पूण आतां ते बाकीचे एज पर फॉर्मेलिटी हाव टू गो कितें आमचो विचार चलतलो. गव्हर्मेंटाक आनी सगळे ऑफिसर्स आहा त्याच जाग्यांनी शेल्टर बांदतले. ह्या जाग्यार अशें ना कोण करता सी घरांत उतर बसता खाटयेर बसता पूण आमी आमच्या हांगा आमी आहा हांगा हॉस्पिटलान कितके पयलीं जागो विकतो आहा सेंटर बांदपाचो केअर. पुराय कला अकादमीची पळोवणी करतलो तशेंच सगळ्या कलाकारांक विश्वासात घेवन निर्णय घेतलो अशें नवनिर्वाचित चंद्रकांत कवळेकर हाणें कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत उलोवप केला. 2023 वर्सा कला अकादमीच्या इमारतीची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण केल्ले. 50 कोटी रुपया खर्च करून लेगीत 3 फावट कला अकादमीची दुरुस्ती करची पडिल्ली. त्या वेळार कला अकादमीचे नूतनीकरण निविदा आणि कामात गैरव्यवहार जाल्ल्याचो आरोप कलाकारांनी विरोधक करताले. सध्या कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो आदले केपेचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर हांणी घेतलो. पुराय कला अकादमीची पळोवणी करतले तशेंच सगळ्या कलाकारांक विश्वासान घेवन निर्णय घेतलो अशें आश्वासन अध्यक्ष बाबू कवळेकर हांणी दिलें. आमी चार्ज आतां घेतले उपरांत खुशी जाता की कला अकादमी म्हणटी आमी पयलीं पासून भुरगेपणा पासून आयकत आसले आनी कलाकारांची एक खाणशे कलाकारांचें एक स्थानशें अशे पद्दतीन कला अकादमी गेल्या अनेक वर्सां ल्हानपणा पासून किंवा गेल्या अनेक वर्सां आमदार आसतना सुद्दां कला अकादमी भितर बद्दल उलयता आसतना आयकता आसतना एक आपुलकी आपलेपण दिसता. कित्याक गोंयचे असंख्य कलाकार आसात ते सगळे फिल्डांतले कलाकार आर्टिस्ट जे आसात ते नाट्य कलाकार आसतले ते तियात्री आसतले की वेगवेगळे पद्दतीचे कलाकार आसतले तेंचे एक स्थानशें म्हणजे त्यांच्या आयज कला क्षेत्रांक म्हणजे एक वाव दितले आनी कला क्षेत्राक तांकां जे खऱ्या अर्थान प्रसार आनी कला क्षेत्रांत जे गरूड भरारी आमच्या आर्टिस्टांनी मारल्ली आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो एक मोठो वांटो आसा सिंहाचो वांटो आसा असो म्हणटलो. आनी ती कला अकादमीचो चॅरमॅन हे म्हणून चार्ज घेता आसतना ताबो घेता आसतना म्हाका मनांतल्यान खुशी जाता. हांव आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात त्यांनी तेंचे कडेन जे कला अकादमी आतां आसली तेमी म्हजे कडेन सपोर्ट केल्ली आसा आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव म्हणटा की कला अकादमी जबाबदारी म्हणल्यार एक बऱ्यांतली बरी जबाबदारी अशें म्हणटालो की हाज्या पयलीं हांव जरी वेगवेगळी पद्धती हांवें सांबाळ्ळी जरी आसली जाल्यार सुद्दां ही जे कला अकादमीचें पद म्हणल्यार एक वेगळें आसा. कित्याक सगळे कलाकारांची भावना जी आसा असंख्य गोंयकारांतली जे कलाकार आसात हेंची भावना लक्षांत घेवन म्हणटा अशें म्हाका काम करपाचें आसा. जे सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जे प्रत्येक आर्टिस्ट आसतले तांकां प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन म्हणटा अशें हें बरें काम जावचें सुरळीत जावचें हो म्हजो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की एक मोठी जबाबदारी जशें हाच्या पयलीं उपमुख्यमंत्री पद सांबाळ्ळें किंवा अनेक खातीं सांबाळ्ळीं LOP लीडर उपोशण किंवा ताच्या पयलीं चॅरमॅनशीप अशें अनेक खातीं सांबाळ्ळीं आसा. पूण तातूंतल्यान तेज्या पलीकडे वचून हांव म्हणटलो हें जें स्थान आसा कला अकादमी म्हणल्यार एक म्हत्वाचें जेणे करून असंख्य गोंयकार जे आसात जे कलाकार भाव आसात तांकां तेंची भावना लक्षांत घेवन म्हाका एक काम कार्य करपाक जाय आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ढवळे अंडरपास रस्त्या कुशीक कोयराचे ढीग वाडत आसा. ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक तशेंच लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. तांच्या भलायकेचेर लेगीत परिणाम जावपाक शकता. देखून ह्या सुवातेचेर कोयर हाडून उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची तशेंच संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हो प्रश्न जो आसा तो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. आयज आमी धवळे वाठारांत आसा
तशेंच हांगा तुमी पळयलां आसतलें सत्यनारायणाचें जागृत देवस्थान आहा तेजे बाजू हांगा सर्वीस रोड आसा तेन्ना इतली लोकांनी हांगा ही घाण हाडून उडयलेली आसा जी गाडी सोडून लोकांची चलोन सुद्दां वचपाची परिस्थिती ना. आयज कचऱ्याचे मोठो एक विशय आसा तो म्हणजे कितें आहा गार्बेज एक म्हणल्यार हांकां प्लांट घालपाक खंय तरी जागो ना. बाकीचे जे कसली गजाली IIT सारकेले आमचे आमदार सुद्दां सांगता आमी जागो दिता म्हणून जाल्यार ह्या गार्बेज प्लांटाक तुमकां कित्याक जागो बरो मेळना. तुमकां बिल्डिंगे मोठी मोठी पडटा मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक जागो मेळटा. आमचो हेल्था कडेन म्हणजे इशू म्हणजे हो गार्बेज पयलीं इशू सॉल्व जावपाक जायो. आयज पळोवपाक गेल्यार वचत लोक गार्बेजाचे रस्त्यार उडयता वयता रस्त्यार हेजे पासून दुयेंतां पसरता तितून कुत्रे लोक तितून चिकनाचे कितें कितें हाडून उडयता ते कुत्रे खाता. तेजे नंतर कुत्रे मागीर ल्हान ल्हान भुरग्यांचे जी शाळेंनी वयता जी स्कुला वयता जे चलोन तेंचेर कुत्रे आयज तुमी खबर आसतली जायती केसी जाल्ली आसा आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कितल्योश्योच केसी जाल्ल्या डॉग बायटाच्यो लोकांक चावलेल्या. अशेंच जेन्ना कचरो रस्त्यार उडयता तेन्ना कचरो खाले नंतर कुत्री लोकांक चावता. आयज म्हाका दिसता पंच जे कोण आसा हे फक्त आपले वोटिंगा पुरती हांगा लोकांच्या दारां वता आसतले. आयज तेंच्यांनी चड गरज लक्ष घालपाचें अशे तरेन ही रस्त्याची घाण जी जाल्ली आसा ही तांकां कोणाकूच दिसना. दुसरी हांव म्हणटा आयज जो कचरो आसा तो आमचे हे जे कोण रेंटाक लोक रावता हांगा तेंचोच कचरो भरपूर आसा. कित्याक आयज हांगा इतल्या लोकांनी सादारण आमच्या कवळे पंचायती पंच मेंबरांनी रेंटाक दिल्ली आसा घरां लोकांक लेबर लोकांक. आयज हेच लेबर लोक हाडून हांगा गार्बेज उडयता आनी जर पंचायती ग्रामसभेक जर पंच मेंबराक जो आमी प्रश्न केलो जाल्यार ते फोटींग उलयता ना म्हणटा रेंटाक दिवन. हेजेर जे पंच मेंबर कोणी कोणी जे आनी बाकीच्या लोकांनी जी कोणी कोणी हांगा रेंटाक दिल्ल्या हेजेर चड इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक आमी कवळी पंचायत क्षेत्रांत जे ढवळी बायपास अंडरपास आसा थंय आसा जे जाग्यार हांगा रस्त्या कुशीन मोठ्या प्रमाणात जो कचरो उडयल्लो आसा तो जवळ जवळ 100 मिटरांतल्यान उडयत येयल्या इल्ली लोण तेजे हांगा अंडरपासा कडेन पावत येयला आनी वयल्यानूय थोडे दिसता बायपासा वयल्यान उडयता कारण जो कचऱ्याची पोटली आसा ती मदीं मदीं पडलेली आसा. जेन्ना हांगा पळोवपाक गेल्यार हेवटेनच्यान एक बरो वास येना सारको नाका जाल्लो वास येता नाका धरून वचपाची अशी परिस्थिती आसा. हांगा जे हेवटेन तेवटेन वाहन चालक जे वयता तेंच्यांनी सांगलें आसा की हे ग्रामसभेन सुद्दां तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा हो जो कचरो आसा तो काडून उडयचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आनी हो सतत जो कचरो हांगा उडयता तेंचेर कारवाय करची CCTV फुटेज लावन आनी तांकां दंड आकारचो अशी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर ढवळीच्यान एकनाथ केडेकर. सांकवाळे जुवारी नगरांतल्या येल्लालिंगेश्वर मठा लागसार 2 गटां मदीं झगडी जाली. दोनूय गटाच्या लोकांनी एकमेकांचेर फातर आनी मेटलाच्या पायपलान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत गुरुसंगप्पा चालवाडी, शिवकुमार उर्फ भंडारी, शंकरगौडा सल्लोगडी आनी प्रकाश सल्लोगडी हे 4 जाण जखमी जाले. जखमींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केला. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांव कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशे फुडें